नमस्कार. पॅटर्न सिरीजांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या दिसांनी भरपूर पावस पडटा आनी पावसाच्या दिसांनी आमी चडशी भिजपाक पळयना. पावस आयलो काय आमी खंय तरी शेड सोदतात, शेल्टर सोदतात. पूण केन्ना आमी विचार केला की ह्या रस्त्या वयली जी भटकी सुणीं आसात, जी जनावरां आसा रस्त्या वयलीं, भरपूर पावस पडटकर ती कितें करता आसतली काय? भिजपा शिवाय तांचे कडेन आनी कांयच ऑप्शन ना. अशा वेळार जेन्ना भरपूर पावस पडटा तेन्ना ह्या जनावरांक आलशिरो दिवपा खातीर प्रविता वेर्णेकार आणि पियाली बागची ह्या दोगा जाणांनी एक भन्नाट अशी कल्पना, एक भन्नाट अशी आयडिया ह्या जनावरां खातीर केल्या. आणि खास असे जे बॅरल्स आसात ते बॅरल्स आडवे दवरून त्या बॅरल्सांचे तोंड जे आसा ते ओपन करून त्या भितर एक चादर किंवा एक ब्लँकेट अशें घालून त्या सुण्यांक तांणी शेड कशी करून दिल्या. तशेंच आपल्या कॉम्प्लेक्साच्या भायर तांणी शेल्टरूय बी उबारिल्लो आसा. आणि अशा वेळार जेन्ना भरपूर पावस पडटा तेन्ना ह्या दोनूय गजालींचो ह्या भटक्या सुण्यांक, रस्त्या वयल्या सुण्यांक खूब उपयोग जाता. आज आमी प्रविता वेर्णेकार आणि पियाली हांचे कडेन उलोवया. प्रविता, कशी कितें सुचली तुका ही आयडिया? ही आयडिया अशी न्ही गो. हांव एक्चुअली हांगासर आतां 3 वर्सां जालें हांगा आसा. आय वॉज दी ओनली पर्सन looking after these stray dogs. कळ्ळें तुका? ऑलमोस्ट देवर यू कॅन से 10 dogs हियर, आउट ऑफ वीच रायट नाव ओनली 5च डॉग उरल्या. एंड 5 डॉग अशेंच पावसा खातीर, हीट स्ट्रोका खातीर मेले. आफ्टर कमिंग हियर आय सॉ दॅट दे वर जस्ट अबॅन्डन्ड, दे वर जस्ट केप्ट आउट, नो फूड वॉज गिवन. कळ्ळें तुका? हालत सारकी बिगडलेली. सो लुकींग इन टू दॅट आय थॉट आय डू समथींग फॉर इट. नो मॅटर आय वॉज नॉट फायनान्शियली दॅट स्ट्रॉंग ऑल्सो, बट येस म्हजे कडेन कितें आसा पळय आनी जाता पळय तशें आय थॉट आय डू फॉर दीस डॉग्स. एंड फायनली आय स्टार्टेड विथ स्मॉल थिंग म्हणटा पळय तशें, हय, फीड करपाक. आनी करता 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 आय स्टार्टेड डेवलपिंग मोर लव. आनी अशें जालें की विदावट फिडींग देम म्हज्या पोटान जेवणूय वचनाशिल्लें. सो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ माय फॅमिली, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लायफ. एंड इट वॉज लायक, सी, आउट ऑफ ऑल दीस 300 or 250 पीपल ह्या हितून गेरान आसा, बट नो बडी वॉज विलींग टू कम अँड हेल्प मी. हांव रातचें शॉप बंद करून म्हजें हांव येतालें हांगासर. आय यूज टू फीड देम एट अरावंड 11 o'clock ऑल अलोन अँड गो बॅक टू म्हापसा, कमिंग ऑल द वे. सो इन दीस वे 2 वर्सां हांवें कशी ना कशी काडली. एंड फायनली आय थिंक गॉड लिसन्ड एंड आन्सर्ड माय प्रेयर्स एंड आय मेट दीस फिमेल. सो नाव पियाली. So now she is like a mentor to me, of course, because she is a healer also, and she keeps on telling me that God is just testing you, Pravita. You have to just do your good deeds and it will be blessed in some way or the other. And I'm a blessed soul. This is what I can say. And पावसा खातीर तुवें कशी कितें वेवस्था केली? पावसा खातीर आतां जालें कितें अशेंच आय जस्ट थॉट अशें आयज टू गुगल आनी यूट्यूबाचेर हांव पळयतालें कशें ना कशें कितें करपाचें, कळ्ळें तुका न्ही. सो देन फायनली आय गॉट दीस आयडिया ऑफ दीस बॅरल की ह्या बॅरल करून वाय नॉट, बिकॉज इट्स नॉट मच इन्वेस्टमेंट, इट्स अ व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट. एंड दीज स्ट्रे कम्युनिटी डॉग्स विच आर अबॅन्डन्ड अँड थ्रोन आउट न्ही, वी वील डू समथींग. एंड इफ आय डू इट, इफ आय कॅन डू ऑल अलोन बाय माय सेल्फ, देन वाय नॉट others, they also can do. So in that way I thought, let me take this initiative. With the help of Piali, I got these barrels and we painted it, and we thought we'll start this chain first, and slowly we are trying to aware and get people encouraged with all these things, so that all our dogs along with us, because we देवान आमकां उलोवपाक दिला पण तांकां उलोवपाक दिवंक ना. So they cannot express. We can only see their emotions through their eyes. We look into their eyes, we come to know what exactly they want to tell us. So in that way, everybody should look into their community dogs and do something for all of them. And when we start doing, I'm definitely we want government support also, which we are not getting. कळ्ळें? अशे स्ट्रे डॉग्स आसा हांगा, एम्बुलन्स ना खंय व्हरतले जाल्यार तांकां. एवरी होम शेल्टर्स एंड दीस एनिमल हजबंड्री, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. I tried contacting them and asking them for all these things, but they are also doing their best, but no support from the government. Overloaded with lot of things. There is no ambulance, nothing. Mojo ekूच aim asa, if things go well in my life, I will make a kind of a hospital, like how today Tata has done, but I'm not Tata of course, but definitely maybe a bit whatever I can do and start something in future for them. This is what I feel. सो हे जे तुवें सोसायटीच्या भायर, कॉम्प्लेक्साच्या भायर जेन्ना तुवें ही बॅरल्स बी केली आनी शेड बी उबारली,
सुण्यां खातीर तेन्ना सोसायटींतल्या लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो काय कशें कितें? ना म्हाका कांयच मेळुना सपोर्ट. इनफॅक्ट आय वॉज लिटरली एवरी डे आय वॉज गेटिंग कॉल्स की प्रविता डोंट डू दीस, ये मत करो वो मत करो, बिकॉज मोस्टली आउटसायडर्स आसा हांगा आनी फ्यू गोवन्स आसा तितून. अँड आय लव चिल्ड्रन. ओके, सो नाव दीस एंटायर गेरा फॉर मी, माय फ्रेंड्स आर माय चिल्ड्रन्स हियर. So because of this children's, the entire तांचे parents आसा न्ही, they started loving me because I used to love them, and that's how I tried building trust with them, and I explained them and I told them, and once explaining them, making them understand slowly with love, with kind of all that they supported me, and finally slowly करून even till today I'm struggling, but yes, most of them are supporting me. कित्याक it's difficult, it's very difficult, but yes, to convince them, but I think love works. सो आप यहाँ रहती हो ये कॉम्प्लेक्स में? हाँ, Okay. मैं अभी 11 महीने हो गए I've come here, and as Pravita said, I met her करीबन 6 months back, and I met this Jhund, and what had happened is, as she said, Mapsa and this she was going. So now these are my life. There are 16 of them. 5 dogs are here, so I feed them every night. Piche from the jungle, there are about 11 dogs who come out. So there are 16 dogs, and thanks to, with Pravita's help, because what happens is the society, she's been here for a long time. So society में बहुत problem हो रहा था, बारिश में they keep going inside. So thanks to Pravita's help, this happened. We made these shelter homes, and now we daily feed them, we take care of them. But one of the things that I feel Kadamba Plateau, I've been in Porvoori and all, is that people are not taking care of this area. Like you are in Panji or Porvoori, but we don't get vans, we don't get someone coming and checking on them. Or if they are unwell, there is getting a hospital, as she was saying, an ambulance this side becomes very, very difficult. तो बारिश के वजह से now what happens is, इन लोग डर जाते हैं कि बारिश में you need people to be nice, which is why I hope these help them, because they have some shelter. Otherwise, so they keep running inside the compound. And they're adorable, yeah. I think one of the things that this world needs is I've seen it in Goa. I don't know if I should say it, but यहाँ पे लोग बहुत breed कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते लाते हैं and ये वो. But I think अगर वो सारे owners जो dog owners है, वो भी अगर even हमारे society में dog owners है, but they have no love for the street dogs. So I feel कि more and more it's not just non-dog lovers, but even dog lovers should have a kind heart towards the street dogs, because at the end of the day they are also like child of the god. कदंबा प्लॅटो हांगा आशिल्ल्या गेरा रिवर ऑफ जॉय ह्या सोसायटी कॉम्प्लेक्सा भितर प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली बागची हांणी रस्त्या वयल्या सुण्यांक पावसांतल्यान आदार मेळचो, शेल्टर मेळचो म्हणून ही बॅरलां जी आसा ती कट करून तातूंत भितर जागो करून चादर घालून सुण्यांक पावसा पासून वाचपा खातीर तांकां शेल्टर केला. तशेंच तांणी कॉम्प्लेक्साच्या भायरूय बी तांच्या खातीर शेड उबारल्या. गोंयांत ज्यो बाकीच्यो सोसायटी कॉम्प्लेक्स आसात तांच्यांनी खरें म्हळ्यार हांचे कडल्यान प्रेरणा घेवन आपल्या सोसायटीचे भायरूय बी अशें बारीकशें कितें जर शेल्टर उबारलें जाल्यार ह्या मुख्या जनावरांक खूब आदार मेळपाक शकता. पियाली आनी प्रविता हांचे कडल्यान प्रेरणा घेवन म्हाका दिसता आमी मुखार सरपाक जाय. जनावरांक पावसा पासून आदार दिवपा खातीर बारीकशें कितें आमी अशा तरेचे शेल्टर शेड्स उबारली जाल्यार खुबश्यो गजाली साध्य जावपाक शकता. मोग दियात मोग घेयात हो बरोसो संदेश ह्या वेळार आमकां प्रविता हाणें दिल्लो आसा. साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर.